जेजून आमकां स्पश्ट सांगलां की ह्या संवसारांत आसतना आमकां देवान दादलो आनी बायल केल्या आनी हें ताणें बरें केलां म्हणणें. कित्याक दादलो आनी बायल तांकां एकामेका बरोबर हो संबंद जोडूंक शकता, उलोवपाक, जेवपाक आनी भुरगीं बाळां ह्या संवसारांत हाडपाक. म्हणटच ह्या संवसारांत आसतना आमी दादलो बायल कशीं एकामेकाक वळखता. पूण जीं कोण जेजू सोबे आसात तेन्ना आमी जिवी आसतनाच मरण पुनर्जीवन जाल्लीं मनशां हे परी जियेता म्हणून आमकां पवित्र पुस्तकांत सांगलां. तो जेजू क्रिस्ता सोबे दादलो बायल, काळो धवो, हांगसरलो थिंचरलो असले भेदभाव नात. कित्याक आमची पळोवपाची दृश्टी वेगळीच जाता. आमी आत्म्याच्या पावण्यार जियेता आनी हो आत्मो आमचे सगळे मदें आसा, दादलो बायल जावं, पूण आमकां हो आकार दिलेलो आसा म्हणून त्या प्रमाणे आमचो स्वभावूय ताणें घडलेलो आसा. हातून हो आत्मो येवन आमकां अदीक आनी अदीक देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जिवंक मदत करता. ह्या पासत आमी आपलेपण सोडूंक जाय. आपलेपण आसा तितलें आमी जेजू सोबें दवरलें की देवाचें जिवीत आमी अदीक जिवंक लागता अशें आमकां हातूंतल्यान दिसती पडटा. आतां पळयात, सुरवातेक कितें जाता, आमी सगळीं जाणां आमची वस्तुंकी देवा पासत कितें करूंक सोदता, बरें करूंक सोदता, मोग करूंक सोदता, पूण आमची वस्तुकी आनी आमची वस्तुकी केली की ना आमी आमच्याच कर्तुबांनी बुडून वेता. पळयात, तोबीत कशे भाशेन बरो आसलेलो, बरें करतालो, पूण हे सगळें ताजे सून उपजावताले. शेकी तो इतलो कांटाळटा की आयज तो म्हणटा मेल्यारूच बरो हांव. हाका कोणें जिवीत दिलां? देवान दिलां न्हय. तो ताणें तें जिवीत देवाक दिवंक जाय. फकत देव हें जिवीत आमचें सारकें थाऱ्यार हाडटा, पातकां वीण जिवंक तो आमकां मदत करता. ताका लागून आमी सगळीं जाणां आमची चिंतना भावना आपलेपणांतसून तो ती उपजत जाल्यार तातूंत पातूकूच आसा. पूण जितली आमी देवासून आमचें चिंतना उतरां कन्यो उपजोवन ते भाशेन आमी जिवंक लागता तेन्ना देवाचें जिवीत, देवाचो मोग आमचें सगळें अदीक खोलायन अणभवूंक शकता आमचें सगळें आनी दुसरीं तेच भाशेन शकतात. तातूंत आपलेपण ना. तातूंत फकत जेजून आमकां दाखयलां त्या प्रमाणे आमी दुसऱ्यां पासत आमचें जिवीत सादतलें आनी दुसऱ्यांचो मोग आमचोच मोग करता ते भाशेन आमी जिवंक लागतलें. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोळान, सगळे तुज्या शक्तीन, सगळे तुज्या मनान सर्वेस्पर तुज्या देवाचो तूं मोग करतलो आनी पेल्याचो कोत्ताय तसोच तुजो करतले, तुजो कोत्ताय तसोच पेल्याचो करतले हे भाशेन. पूण म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव आमकां सगळ्या जाणांक आपयत आसा, उलयत आसा, पूण ताच्या उल्याक आमचो कान आजून सारको लागोंक ना. आमी आमच्या जिवितानूय पळयतले वय हें अशें करूंक जाय आसलेलें पूण करूंक ना. कित्याक लागून जावंक ना? कित्याक म्हाका अशें दिसलें की हें केल्यार बरें. तर हाका लागून आमची चिंतना, आमची भावना आनी आमची चाल ही सगळी आमी जेजूच्या ताब्यांत करीत रावंक जाय. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना जेजू जेजू म्हणून कितेंय आमी चिंतनाक, भावनांक आमच्या करण्याक हाजीर जाता तें देवाच्या ताब्यांत करूंक जाय रोखडेंच. आनी तो मागीर कितें करता, आमची मनां आपल्या पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन उजवाडा येता आनी आमकां दाखयता हें केल्यार बरें म्हणून. तें करूंकूय तो आमकां मदत करता, पूण आमी ताचो सहकार मागोंक जाय, ही कृपा मागोंक जाय. नाजाल्यार आपशीच तें जायना.
नाजाल्यार परतून आपलेपण येता तातूंतय आमी चोत्तूर रावंक जाय म्हणून जेजून आमकां सांगलां. तर हे भाशेन आमी चोत्तूर रावच्याक थॉमस ए कॅम्पिस म्हणटा पळय ताणें 15व्या शेंकड्यांत खालतिकायेन नम्रतायेन ताणें जें तो शिकलो तांच्या गुरू कडून तें सगळें बरोवन काडलें. आनी ताचो एक पुस्तक आसा इमिटेशन ऑफ क्रायस्ट म्हणून. तो एकदम प्रसिद्ध जाल्लो आसा. सांतिनास तो सदांच वाचतालो कित्याक तातूंत खूब कशे भाशेन हें आपलेपण सोडून देवपण आमी जिवंक जाय तातूंत त्या पुस्तकान बरयलेलें आसा. तो ताणें खूब हे भाशेन देवाचें उतर आयकोन पवित्र पुस्तकाचें मनन करून दुसऱ्यांची जाणवाय घेवन देवाची उतरां आमकां दिलेलीं आसा. हीच परी आमी जितली आमी देवाक एकवटान रावतल्या तेन्ना आमची उतरां आमची न्हय देवाची जावंक लागतली. ही कृपा आमी सगळीं जाणां मागया. आनी आमी सांत आतां आमी सगळीं जाणां आमचे हात अशें उठेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान देव आमचें सगळें कुडींत मनांत ओतम्यान पांयाची बोटां आसा थंयसर तान तकली मेरेन भरोन येता. आमी आमच्या ह्या तिनूय पांवड्यांक आजीर ना, फकत चिंतनांनीच वा भावनांनीच आसता आनी हिचोर मातशी पयस आसता. पूण आमी आमकां आजीर जावंक ना. सुस्काराक तर आमी आजीर जायत, स्वासाक जाल्यार देवाक आमी आजीर जातले हांव. आनी आमी आतांच कुडींत मनांत ओतम्यान कितें घडटा तें आमकां दिसोंक लागतलें, पळयतलें हांव. आनी ताची कृपा मागून ताचे सारकी आमी ओदीक जातले हांव ताची हातयारां. पूण आमी दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाची जावंक जाय. जेजू हे परीन जियेलो आनी तो आमकां नमुनो जावन आसा. होच जेजू आमचें सगळें जियेता आनी जितली आमी ताका एकवटान रावतले हांव तितलो तो आमचें सगळें आपलें काम फुडें व्हरतलो. प्रत्येकाक वेगवेगळें काम आसा ताचे कुडींत. तो तें करून आमी दादोसकायेन, शांतीन आनी बरेपणान आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आसतना स्वर्गांत तशें संवसारांत हे परी जियेतल्या. जेजू आर्गांदीन वास मोहिमा तुका आमचें सगळें जिवितूच तुका आमी भेटयता. आनी जाणें आमकां तुका एकवटान बरें केलेलें आसा तितल्यांकूय आमी तुजे सरशी दवरता. ताकाय तूं बरी सावत भलायकी फावो कर.